बऱ्यापैकी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता बऱ्यापैकी काम करता जेन्ना एक टर्म गॅप पडले तेन्ना मागीर परत निवडून येता तेन्ना कोवीड जालें म्हणजे सगळ्या जगाचे देशाचे आमच्या गोंयचे जीडीपी ग्रोथ फायनान्शियल पोजिशन वीक आसलें सो त्या टायमार आमी ऑपरेशनल आसतना कांयच करूंक शकले ना ते नॅचरल डिजास्टर आतां जेन्ना लोकांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो 2000 वर्सांनी क्लास निवडून हाडले तितको विश्वास दवरला आनी जो म्हाजो इतक्या वर्साचो अनुभव आहा आनी जो म्हाज्या बरोबर जे म्हाजे कार्यकर्ते आहा तितली वर्सां म्हाजे पक्षान तांच्या संघटीत बरोबर रावन लोकांक जो बऱ्यांचो बरो डेव्हलपमेंट जाय डेव्हलपमेंट इंडिया कसलो जाय जेन्ना आर्थीक परिस्थिती लोकांची प्रत्येक नागरिकाची वाडटली तेन्ना खरो जातलो आनी हेज्या खातीर आमी काम धंदो दिवप जावं जातले बिजनसां करपाक खंय ना खंय आमी प्रयत्न करून हें लोकांक जें जाय तें दितले तेज्या बरोबर तें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलो ग्रावंड आसतलो रस्ते आसतलो उदक हें जातलेंच कांय दुबाव ना जो ह्या बीजेपी सरकारान जें आसा जी संदी डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिला ही संदी बऱ्यापैकी सारकें करून बऱ्यापैकी लोकांक लोकांचें समाधानकारी पासून पावता तशें काम करपाची तयारी आमची आहा आनी आमी तयारी करता फाटल्या फावटी तुमी टुरिजम मंत्री आशिल्ले ह्या फावटी तुमकां पोर्टफोलियो कितें प्रॉमिस केल्यात ती टुरिजम मिनिस्टर आसलो त्या टायमार जेन्ना हांवें बजेट प्रॉब्लेम तेन्ना त्या आपल्या मंत्र्याक ती म्हाका दिली आतां जेन्ना पळयत आतां तशें जाला तो डिपार्टमेंट ऑफ डेलिगेटीव आसा आनी तो योग्य तो दितलो कारण ताका सगळ्या 12 मंत्रिमंडळाक मंत्र्यांनी सांबाळपाक जाय गोंयचे जो डेव्हलपमेंट आहा तो बरो बॅलन्स करून करपाक जाय आनी तो म्हाका दिसता सगळ्या आमचे जे ऑर्गनायझेशन आहा चर्चा जाल्या खाती खंयची दितले हाचेर चर्चा जाल्या ना आतां फक्त आमी शपथ आमकां काम सांगता तुमी शपथ घेवपाक जाय अशें घेतलें आनी तें डिसिजन पक्षाचें आनी मुख्यमंत्र्याचें आसतलें आनी तें बऱ्यापैकी हांव खंयच्याय खातें दिलें जायत कारण हांव सक्षम आहा ते ह्या समाज कार्याचें काम करपाक 35 वर्सां तें खंयचेंय दिलें जायत निम्मणे पासून दिलें जायत तें काम करून दाखोवपाची ताका दवरपाक जाय आनी